धारबांदोडा तातोडी वाठारांत पर्यटक बशीचो अपघात जालो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही बस गोंया सावन बेंगलोर वताली। बशीच्या मुखार अचकीत गाय आयिल्ल्यान बस चालकाचें नियंत्रण सुटलें आनी बस उमटली। ह्या अपघातांत 20 ते 25 प्रवाशी गंभीर जखमी जाल्ल्यान लागसरच्या हॉस्पिटलांत तांकां दाखल केले आनी फुडलो तपास चालू आसा। Driver inside. The one cow came that is wrong. Cows are that is wrong only. So he suddenly applied the brake for. When the cow came that is the wrong. So how many are injured now? More than Where the bus was going? That is the body that is injured. Where the bus was going? From where to where? On to Goa. From Bangalore to Goa. Bangalore to That is Goa. after that is the finishing, that is the Goa trip. We are coming back to Bangalore. Then by KC here, treatment has been given to you. Yeah, we got it. We are shifting to Apollo. Apollo Hospital. My name is Jomi. all are belong to one family. That is neighbors and family. That is Okay. All belongs to Bangalore. ही जी बस आसा ती गोंयच्यान बेंगलोर वयताली आनी ही ट्युरिस्ट बस आसा जवळ जवळ 20 पॅसेंजर कितें हांगा ट्युरिस्ट गोंयान येयल्ले आसता भोंवपाक ती परत रिटर्न वयता आसतना हांगा तातोडी धारबांदोड्या हांगा रस्त्याची कुशीन ती पलटी जाल्ली आसा आनी मदीं कितें गाय येयली देवारच जी कुऱ्यो आसा भोंवता पळय ती मदीं एक गाय भितर सरली आनी तांकां वाचोवपा खातीर ती गाडी जी भायर मारलेली ती पलटी जाल्ली आसा अशें आयकता की 20 जाण हांगा पॅसेंजर भितर हे वयताले आनी तांकां खूब जाणां मार लागलेलो आसा आनी तांकां तिस्कार उदगांव पिळे तिस्कार उपचारा खातीर व्हेल्ले आसा हातूंत पळयता की म्हाजे फाटल्यान जी एम्बुलन्स आसा त्या एम्बुलन्सीन एक पेशंट आसा ताका ट्रिटमेंट चालू आसा।